श्रीपाद भाऊ केंद्रात स्वतंत्र पदभार सांभाळपी पर्यटन राज्यमंत्री पदावयल्यान देंवोवन भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री केलो ताचेर बीजेपी कांयच उलोवंक तयार ना। प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराक विचारल्यार तो वयल्यान म्हणटा गोंयाक केंद्र सरकारांत 2 मंत्रीपदां मेळ्ळीं ही गोंयचे बीजेपीक अभिमानाची गजाल। भाऊन मंगळारा मंत्रीपदाचो ताबो घेतलो। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार बुधवाराक गोंयांत 4 दिसां खातीर येता। दाबोळे आनी पणजे बुधवारा सांजे तांची कार्यकर्त्यां बरोबर सभा जातली। साधारण एक 5 मिनटां एअरपोर्टाचेर भायरूच जो आमी बारीकसो प्लॅटफॉर्म तयार करतात थंय ते कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले आनी मागीर थंयच्यान रॅली सगळे कार्यकर्ते घेवन बरोबर मुख्यमंत्री सगळे मंत्री आमदार पक्षाचे पदाधिकारी हे सगळे आसतले आनी थंयच्यान तांकां मागीर साधारण 5 वरांचेर ते हांगासर कार्यालया कडेन येतले आनी हांगासर तेंचे परत सगळ्या उत्तर गोंयच्या कार्यकर्त्यां खातीर हांगासर आमी संबोधीत करतले। केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रधानमंत्री मोदीन बारीक सारीक बदल केले खरे। गोंयाक 2 मंत्रीपदां मेळ्ळीं खरीं, पूण तातूंत 4 फावटी उत्तर गोंयच्यान खासदार जाल्ल्या श्रीपाद भाऊचे पोजिसांव देंवयलें। मंत्रीपदाचो स्वतंत्र भार आशिल्ले भाऊक राज्यमंत्री केलो। बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्षाक मिडियान हे गजालीन बरेच आडवे तिडवे प्रस्न घाले। सिद्धेश श्रीपाद नायकान फेसबुकार मारिल्ल्या तोमण्याचेरूय विनय उलयना। कांयच म्हणपाचें ना, तें केंद्रान कितें निर्णय घेतला आयुर्वेदा होमिओपॅथीक एवरीथींग आनी एक मोठे खातें दिल्लें आसा त्या हितूंतल्यान। स्टेट बीजेपी इज हॅपी विथ दॅट आयुष दिला म्हणून न्ही आमी दोगांयकूय प्रतिनिधित्व दिला म्हणून आमी खूब खुशी आसा। आय डोंट नो, आय हॅव नॉट हर्ड। अच्छा, फेसबुक नो कमेंट। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। जल्म आनी मरण दाखल्याची फी मुरगांव पालिकेक निमण्यात देंवोवची पडली। मुरगांव पालिकेन देंवोवन ती 25 रुपया केल्या। हालींच फी 10 रुपया वयल्यान 100 रुपया केल्ली। लोकांच्यो कागाळी येवंक लागिल्ल्यान पालिकेन खासा बसका आपोवन ही फी देंवयली। शारांतलो कोयर उखलपी कामगाराचो दिसावडो 300 रुपया मेरेन वाडोवपाचें पालिकेन थारायलां। आमी हाऊस टॅक्स मायज केल्लो आसा, आमी आमचे इन्कम सर्टिफिकेट मायज केल्ले आसा। आमी समज कोण रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागतात तेंचे लागीं पयशे मायज केल्ले आसा। आमी आयज तांकां हांवें सांगलां की हे पयशे जे 100 रुपये केल्ले आसा ते तुमी कमी करात म्हणून। आतां सद्याक आमी डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट केला, बट लोकांचें म्हणणें आसा पयलीं गटर्स क्लीन करा आनी मागीर कचरो व्हरा। हाऊस टॅक्साक लागून जावं बाजाराचे कितें दुकानांक लागून आसा जो कचरो आमी घेवपाचो आसा ते 100 रुपया घेवचे, कमिशनर 100 रुपया घेवपाचे, तेजेर आमी डिस्कस केलें। थोड्या कावन्सिलरांक 100 रुपया लोकां कडसून घेतलेले नाका, पण एज पर हेज्या प्रमाणे 100 रुपया कचरो तो घेवपाकूच जाय। 217 हांगा शंबरान ते एअरपोर्टार बीन खंय तांकां मातशें एक्स्ट्रा मेळटा, ते सुबेज असो मेळटा म्हणून तांकां हांगा ते काम करूंक पळयना। पण तुमी अशें वाडयना कित्याक? आतां आमी आयज मिटिंगा हें केलां आनी तांकां आमी 300 पर्यंत करपाचें बीन अशें। तेन्ना आमी बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट सुद्दां आमी 100 केलेलें। तेन्ना मागीर आयज आमी मिटींग आमी डिस्कस करून आतां तेंचेर आमी बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट 25 अशें दवरला। घेवया एक विराम।